सगळी उबी रावन मिसाचे सुरवात हे गायन गावया. सर्वेस्पराच्या मारांग A28 पान 14 A28 पेज 14. Sorvesporacia mana, novedi trozudaya, amche katiro zoria, lale korunda koya. Sorvesporacia mana, Sodosa egitaida, Sorvesporacia mana, Sodosa egitaida. प्रितीच्या बाबीनो फिलोमिना पिंटो ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 2 वर्सां बोत्ता. तिका सर्गींचें सूख खावून दिवया. तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागुया. तेच परी आयज आमच्या तालिगांवच्या गांवांत सायबीणमाय ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. ओयताले क्लेमेंत अनास्ताजिया रेगो, पाद्रीपाड कातारिना डिक्रूज, दुर्गावाडी मारियानो फेर्नांदीस, व्हडलेंबात्री नेविल डिक, कार्दोज वाडो झेवियर लोपेस, माशताले मोरोड आगोस्तीन मोंतेरो, नोमशेंत एवरेट अँड फे वाज आनी नागाळी रेमेदियोस दा सिल्वा. सायबीणमांचे विनोदेन देवान ह्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. तुमच्योय गरजो परून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबीनो हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून पातक रडून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबणीदो मोर्चे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थुया. देवा दुर्बळांच्या बापा भाग्यवन फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी कालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजें सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तकावेले वाचप. तुफानांत तावन आपलो ताळो उबारून सर्वेस्परान जोबाक
जबाब दिवन म्हणलें, प्रितमेच्यो शिमो गोट करूंक आनी खोट्या मनशांक तुमचे दावडाव तुज्या जिवितान केदना तरी सकाळच्या पाराक तुवें हुकूम घाल्लाय वो फांत्या पाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय. फांते पृथ्वीचे मातयेचेर आपले आकाराचो शिक्को मारता आनी कोबडे रंगयतात तशे तिका रंगयतात आनी खोट्या मनशाचो उजवाड ना करता आनी मारूंक उबारलेलो हात मोडून उडयता. तर प्रितमेचे देग हातान धरून खोट्या मनशांक जोडून उडोवंक तुवें फांत्याक सांगलाय. दर्याची जोरीची पोरयांत तूं भोंवलाय वो समुद्राचे खोलायेक तूं पावलाय. मोरनाचे दारवोटे तुका उक्ते जाल्यात आनी सावले देसाची दारां तुवें देखल्याय. प्रितमेच्यो शिमो खूंय पर्यान पावतात ती तुका खबर आसा. हें सगलें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका दाखोवन दी. उजवाडाच्या घराची वाट खंयची आनी कालोक खंय जियेता. तांच्या जाग्यार वचूंक तुज्यान तांकां रस्तो दाखोवंक जाता वो तीं रावतात थंय तांकां तूं पावयशी. हें सगलें तूं जाणाय जाल्यार ताचे बराबर तूं जल्मलोलो जावंक जाय आनी तुजे दीस मेजूंक जायनात तितले. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो, म्हजीं उतरां पोलकी म्हज्यान कसलो जबाब दिवंक जाता. आतां हांवें तोंड बंद केल्यार बरें. हांवें एकदां उलयलां आनीक एकदां उलोवचो ना. हांव 2दां उलयलोलो आनीक कांय ओदीक सांगचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना बसतां आनी केदना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्याक कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पडून लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय. नोगरान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तम तेग वाटेन बिरात सोडून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजो हात म्हाका गोड धरता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक
आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, ए कोराजीन तुजें कोटा, ए बेतसायदा तुजें कोटा, तर तुमचे मदें केल्यान ती बिजमितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्यांचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेन्ना ती प्राचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली कोराय जावची ना. आनी हे काफेरनावमा, तूं वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? एमकोण पर्यंत तूं सकला शेवटतलें. तुमचें आयकता तो म्हजें आयकता, तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता, आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें कांबळ्यांचो साकोटो घालून गोबरांत बसून ही सगळीं नोकरां प्राचीत करतलीं आसलीं, उपास करतलीं आसलीं, दूख रुदोन करतलीं आसलीं. They would have mourned, cried out, wept for their sins. They would have fasted and fasted and fasted. सायबा, आमचो गुन्यांव जालो पातक बोगोस. आमकांय कायद आहा प्राचीत करपाचो, वय की ना? ना कायद ना? आहा, सगल्यांक आमकां कायद आहा. आनी आमकां दिसता हो कायद फकत केदो ना, हुंच काळ कोमेस जाता ना. तोमास सांग रे, हुंच काळू कोरेज न्हू, कोरेज येता ना, आमी उपास करया. हेर दिसा मिजास करया. आमगे जाय ती उपास आनी मागीर मिजास. उपास तापास कोरेजमान. पूण एक मनीस आसलोलो पयत सुबेन जो सेप्टेंबरांतूय उपास करतालो. There was a person in the church who used to fast also in the month of September. हें म्हळ्यार तूं म्हटलें केसो पिशपणो सेप्टेंबरा आनी हें करपाचें कितें म्हणटाय तें उपास करपाचो. कित्याक सेप्टेंबर जावन आसा केसो कलरफूल सारको रंगीत कितलें आहा. आनी आमी तालिगांव केशीं उपास करपाना. कित्याक कितें जाता? अबी सांगो सेप्टेंबराक कितें जाता? आं आं ओ पिकाड. आम तालिगांवकारांक कितें जाता? पिकाड कोणसां फेस्त मागीर अरे सामिंगेली नोयेन येताय न्हू. घोडे फेस्त आम ओतुमरां येल जाय वयल जायत, पूण सामिंगली फेस्त येता आनी फेस्ता दीस उपास करपाचो. आमी एकू दुकोर न्हू 5 लोक दुकोर मारूं हाय. कित्याक आमी इतलें सारकी मौज जाय, जेच्या जाय हें जाय. पूण हो सांत जाचे आमी आयज परब कोताव. कोण सांत आयजू? आसिसीचो बाग्योन फ्रांसीस सेप्टेंबरा म्हयन्याक सद्दां उपास कोतालो बाग्योंत मिंगेलीच्या मानांक. ताका लागून हांवें म्हणा सेप्टेंबरा आमी उपास करून सोदपाना. हांवें तरी म्हणे चल उपास करया. उपास करपाक सोदपानाय. आनी मागीर म्हटलें आमी बाग्योन मिंगेली मान दिताय. बाग्योन मिंगेलीच्या डिवोशनल चालींत इन द प्रॅक्टिसीस ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स सेंट मायकल उपास. आनी आसिसी तो फेथफुली कोतालो. एक तो कोरेजमाचो रितीर कोतालो लँटन कोरेजमाचो उपास कोतालो लँटन फास्ट 40 दीस आनी 40 दीस सेप्टेंबरान कोता. म्हणजे ऑगस्टान कोमेसान तो सेप्टेंबरा 29 काबार जातालो. 40 दीस मेसून जाय न्हू. ऑगस्ट सेप्टेंबर some part of August and the whole month of September up to 29 तो उपास कोतालो बाग्योन मिंगेलीच्या मानां. कित्या उपास कोतालो? उपास कोतालो कित्याक सामिगेल कोणू, सामिगेल जुजारी, सामिगेल फुडारी, सामिगेल हें तें, पूण मुख्य तो जावन आसा राखणदार पवित्र सभेचो. आनी ह्याच आपोवण्याक
भाग्यवंत आसिसीक आपयलो. द सेंट was called for this vocation only, to defend the church. ताका लागून तेगे सपोन आनी हेंच सपोन त्याच टायमार त्याच दिसा तेच राती तेच घडयेक पाप सायबा रोमा पळय. सांव फ्रांसीस हूंय आसलो तेका थिंग पळय न्हिदोल त्या दोना बाजेर तेच that simultaneous moment the pope also got the same dream की मुगे इगोज कोसळटा सगळे फातोर आनी ते नळे बिळे सगळे पोटाय द whole dome is crashing down. San Francis de Assisi वचोन आत वयर घाता आनी म्हणटा इगोज हांव सांबाळटलो. ही मिलाग्र न्हू दोगांयकूय एकूच सपोन एकूच टायमार येवपाक. तूं मुगे इगोजेर राखणदार जातलो आनी तो राखणदार जालो. आतां सान फ्रांसीस de Assisi पाद्री आसलो पाद्री आसना तो पाद्री आसना तो डिकन रावलो कित्याक तो म्हणटालो मुगे जिवीत येसले म्हाका हे दिवाळी व्हर तें देणें पाद्रीपण फावना. तेका लागून तेगे कोट म्हाका आंज दिसती पळो म्हाका पाद्री दिसती पळो हांव पाद्रीक दिम घातलो कित्याक ती जेजू दोताय. हो कोट आमी मिस्टेकीन कोणा लायताय मिस्टेक जाली ती चुकले हांव आमी कोणा लायताय सेंट जॉन मारी वियाने जो मारी वियानेक लायताय. वियानेन म्हणना वियाने पाद्री पाद्री म्हणटलो ना चिंताय सारकें मेळटा. पाद्री म्हणटलो हांव दुसरे पाद्री नो मानता हांवूय पाद्री तोवूय पाद्री पूण जो पाद्री न्हू म्हणटलो बाबा म्हाका हें तो पाद्री न्हू आसोन ही रिमेंड ते कितू पाट पाप साहेबान सांगलें तूं पाद्री जा ताणें म्हण ना पाप साहेब म्हाका जायना ना तेगे व्हड व्हड इश्ट आहलोले तेम सांगलें तूं पाद्री जा तूं काय बट ना मुगे जिवीत म्हाका दिसना हें व्हड व्हडटें पाद्रीपण म्हाका फावो म्हूण. रिलक्टंटली ते सगळे हिंचाताय म्हूण ही बिकेम अ डिकन बट बिंग अ डिकन ऑल्सो he worked to save the church from destruction. हें तेगे वतेपण आयज आमी तेका फकत क्रिएशनाचो मॉडल केला. दॅट इज वन एक्सपेक्ट ऑफ हीज लायफ बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सपेक्ट इज टू सेव द चर्च फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. ह्या पासत तो उपास कोतालो. सान मिगेल ह्या कार्यांत म्हाका भागा तुज फाटल्यान हांवूय तुगे जायती सैनिकांची फौजा तुजोय हांव एक फौजेचो सैनीक. आय एम ऑल्सो अ सोल्जर इन युअर बीग आर्मी इन युअर बीग लिजन टू फायट अगेन्स्ट द एनिमीज ऑफ द चर्च. ताका लागून तो उपास म्हाका बोड घेतालो. पयलीं वाचपान देव जॉबाको उलयलो देवान इंचालें थोडे प्रश्न जॉबा उत्तर आसता जो पांय पडलो सायबा एक पाट उलयलो आनी नाका दोन पाट उलयलो सुबेश शापोत सांगली पुरो इनडायरेक्टली जॉब डायरेक्ट म्हणून सोदिता हांवें शापोत सांगलें तुका आय एम सॉरी नाका आनी हांव कांय उलोवपाक सोदना. तूं म्हटलीं त्या दोन जॉबाको बरो उलयलो आज देव उलयना कित्याक उलयना रे सायबा उलय मरे आमचे कडेन आमी तूं इगोजी हें थोकलीं कांय आमकां सांगो सोदना तूं. देव सांगना देव सांगता देव आपल्या सांतां वरवीं उलयत 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 आसा. गॉड इज स्टील टॉकिंग टू द चर्च थ्रू हिज सेंट्स. प्रॉब्लम इज आम सेंट पॉलचो हांव तें बूक घेयनाय तेंगे जिविताचें थोडे पयशे तांय जाय. हांव सिस्टर इवन सांगता मुगे अकावंट कर आनी सगल्यांगे नांव कोण दिता हांव मागीर म्हयन्या क्रेडीट करता तुका. घेवपाक सोदनाय वॉट्सॅपार वाचूंक सोदनाय इंटरनेटाचेर गुगलाचेर वाचूंक सोदनाय हें सगळें मेळटा. वाचाय आनी कोटोलें. गॉड स्पोक टू सेंट फ्रांसीस झेवियर. गॉड स्पोक म्हणून देव टिंग टिंग मेसेज घालपाना प्लीज कॉल मी आय एम फ्री नाव म्हणपाना वॉट्सॅपार. देव स्वप्न दाटलो देव दूत दाटलो देव कोता आनी जायते हाय आयज पर्यंत तांकां मेळटा. आनी हें जाच्या साक्रिफीस करचेचो उपास तापास. वी चूज द इजी वे आवट. आमी सोंपें तें कोताय मागणी केलें न्हू एक वर बसलो न्हू मागणी कोणाच्यान करूंक जाता बाबा. देवा मानना तो लोगूच मागणी कोता प्लॅनिंग करूंक कितकोन पूण डिफिकल्ट मागण्या बराबर प्राचित करून ताका लागून जेजून म्हणा सोम्यान म्हणा तुमगे मागणी आन्सर जायनाय कित्याक तुम फकत मागणें कोताय. प्राचित रिलेटेड टू दॅट सायमल्टेनियसली कॉम्प्लिमेंटरी टू प्रेयर साक्रिफीस कोण करूंक सोदना. तर चिंतुया म्हाका आनी तुका आपयला पवित्र सभेक राखूंक सांबाळूंक. दुसरो कोण इच्छना पवित्र सभा सांबाळूंक. हांव आनी तूं कातोलीक जाल्यार सांबाळटलें. भाग्यवन फ्रांसीस de Assisi हीच कृपा आमकां फावो करूं. भेटोवनीक आमी गायन गावुया C27 निश्कोळोंक निर्मोळूंदो 5 30 आनी 9.
C27, page 39. Iskoro nivoluro Veniceram igata Zastracia povit papa Dugados omor vida Odorias mea pastor Sur Christi loca cadi Pritveșam un pastor Sogrea cea carna cadi Odorias mea pastor Sur Christi loca cadi Pritveșam un pastor Sogrea cea carna cadi Calzam și sorgolnicii Ubarul montau neva Con valai duci moca Manungheam și serva Mocha babin mochan तुमच्या बलिदान सर पदवेदार द्या बापा मानतात असलेन जामण मागात तुमच्या कातलें बलिदान आपल्या मनान पळयलें आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यन फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक कोतकोतीत मोगान वेंग मारली त्याच कुर्साचो गोट समरंबून आमी तुका हे देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमचे दिसपोटे जिणेंत कुर्साक वेग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया वय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर काळ्यान सत्तान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर देखून सगळ्या देवदतान भोगतां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Radbaranco sorvespodu Zorganizom za Vola tucea voivovan Un sorgi Duca zoi zor Sorvespora cenami Etata zoi Un sorgi Duca zoi zor बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आर्स बिस्मा सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय पदवी आनी मोहिमा तुजी सचनाच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया आर 15 जेजू मोगाच्या आकड्या पान 182 आर 15 पेज 182. Jesu mogacia pia, amci la suvitanza, lucia mogacia ucia, lucia mogacia ucia. Jesu mogacia pia, amci la suvitanza. Mogacia ucia, lucia mogacia ucia, Zoira acque sonta, Tuia mi pritivo bu, Zoio mantorda, Tuia mi ma figoru, Jesu mogacia la sudicanza, lucia mogacia ucia, lucia mogacia ucia, Jesu mogacia pia, amci la sudicanza, lucia mogacia ucia, lucia mogacia ucia. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूचें जिवीत सोपुनायन आपलें करून भाग्योन फ्रांसीस किरीत जिणेचे नवसरणीक बळिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शिव वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडून आनी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आस्रो जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आयज पयलो शुक्रार म्हणटच सांजे मेरियन रिट्रीट आसा 4:30 ते 8 वाजता. 4:30 वाजता तेस सोमतोच कित्याक तेस 4:30 सुरू जातलो तो तेस जातोच आमी पाद्री कुमसराक बसतले कित्याक थोड्यांक कडेन दुबाव आसत प्रश्न आसत बाबा आयज पयलो शुक्रार कुमसार आसाय नाय सगल्यांक सांगचें बाबा कुमसार आसात 4:30 वाजता तेस जातोच आमी पाद्री कुमसराक बसतले. इगोर्जेन जो कार्यक्रम चलता तो चलून दी कुमसा जाय जाल्यार तुमी सांक्रिस्तींत ओ कॉरिडोरांत येवचें थंय पाद्री बसून आसले. Whatever goes on in the church, let it continue. If you want confession, kindly come to the side of the church near the sacristy or in the corridor. Priest will be sitting there for confession. मी 6 वाजता 8 वाजता हें सोंपतलें. 8:45 वाजता कारांजाले इगोर्जेंत रेपरासांचें विजील ओ विजील ऑफ रेपरेशन सुरू जातलें. कोणाक खुशी ताणें वेचें हें फाल्यां सकाळीं 7:00 सोंपतलें. फाल्यां पयलो सोनवार आनी आमचे इगोर्जेंत हें देवस्थान आमी कोत्ता 6 वाजता तेस आनी उपरांत मीस. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार मिसाच्या शेवटा गायन गावया आर 23
काळजा जेजूच्या पान 187 R23 पेज 187. काळजा जेजूच्या